The माझे Ghar scheme launching ceremony and cooperative beneficiaries will be held as per the following schedule. 4 ऑक्टोबर 3 श्यामाप्रसाद स्टेडियम आणि तांणी थंय सगळें बरयलां डिटेल प्रोग्राम एज डिस्कस इन द VC held today at 4 PM by DRDA GSLRM. The following arrangements are to be noted. Each self-help group must ensure at least 5 member participation. Participation may be arranged by VO, means VO wise. आता VO कितें मातशें म्हाका दिसता आयदर मुख्यमंत्र्यान ना जाल्यार दामू नायकान सांगचें ही कोड लँग्वेज कितें ती arranged by VO wise or by clubbing 2-3 villages as convenient. Each bus should carry minimum of 40 participants. Second, transport schedule. Buses will depart from each village by 1 PM to 1:30 PM. Return is scheduled by 7 PM. Third, refreshments will be arranged through self-help group members at the CLF level. आता बाबा हे सांगचे CLF लेवल कित्याक बाकीच्या गोंयच्या जनतेक कळपा जाय कितें चल्लां तें. Refreshment will be served during the journey. Packed refreshment will be provided in buses while returning. आता हें हांव कित्याक वाचून दाखयता कित्याक ह्या मेसेजीन आता सगळ्यात महत्वाचें सेंटेन्स हे प्रत्येक गोंयकारान आयकचें. सरप्राईज गिफ्ट्स विल बी डिस्ट्रीब्युटेड टू ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे SSG मेंबर्स. आता दामू नायकाक आणि गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक हांव आतां विचारपाक सोदता की तुमच्या प्रधानमंत्र्यान पळय ते 15 लाख रुपया दिता म्हूण सांगिल्ले ते हे सरप्राईज गिफ्ट तुमी फाल्यां ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक दिवपाचे आसा. आणि म्हाका दिसता प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर जो फाल्यां वतलो ताणें 15 लाख रुपया ते मागचे पडटले. हें BJP अशा तरेन लोकांक फटोवन लोकांक दिशाभूल करता, गोंयकारांक म्हाका दिसता डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता. तातूंत डिटेलान आमचे आमदार उलयतले. दुसरे म्हाका दिसता आमचो विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान 2023 एक स्टार LAQ क्वेश्चन घातिल्लो की गोंयान जे रस्ते आसा त्या रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कितले लोकांक ब्लॅकलिस्ट केले, कितले डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान ते रस्ते रिपेर केले. आता हो खास म्हजो प्रश्न हाका अमित शाक आसा कित्याक त्या प्रश्नाची जाप ह्या सरकारान दिल्ली आणि तातूंत एनेक्शर 2 जो प्रश्न एल्टन डिकॉस्टा युरी आलेमावाचो आशिल्लो ताका ह्या सरकारान जाप दिल्या 4 रस्ते अंडर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तांणी गोंयान रिपेर केले 2023. आता फाल्यां अमित शाह येता हें हांव कित्याक वाचून दाखयता पळय. फर्स्ट, अर्जंट रिसर्फेसिंग ऑफ रोड स्ट्रेचीस फ्रॉम दिवजा सर्कल टू सेक्रेटरीएट पोरवोरीम वाया KTC बस स्टँड फॉर विजिट ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सेकंड, कॉन्ट्रॅक्टर इज CA Ibrahim. Second, urgent resurfacing of road stretches from DB Road to Marriott Hotel and other internal roads for visit of Honorable Union Home Minister of India. Contractor Messrs Bismillah Construction. तीसरो, urgent resurfacing of road stretches from Diuza Circle to Miramar Circle for visit of Honorable Union Minister of India. Contractor Asmas Construction Private Limited. चौथो, urgent resurfacing of road stretches from Taligaon Community Center to Seashore Road via Old Syndicate Bank Karanjale for visit of Honorable Home Minister of India. Contractor Alphatech. हे उत्तर ह्या सरकारान दिला. आता PWD मंत्र्याक जो देवा कडेन उलयता ताणें मातशें फाल्यां होम मिनिस्टरा कडेन उलोवचें आणि अमित शाहान म्हाका दिसता हें जें उत्तर तुज्या सरकारान जें दिलां फाल्यां तांकां डायरेक्शन दी की गोंयभर जितले रस्ते जे आसात ते आता अमित शाहच्या डिफेक्ट लायबिलिटीच्या पिरियडान सगळे रिसर्फेसिंग करून ताजेर हॉटमिक्सिंग करचें ही आमची मागणी आसा. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे विरोधी पक्ष फुडारी हे तुमकां डिटेलान ही विल स्पीक. देन आमचो खासदार उलयतले आनी मागीर आमदार जे मेन फाल्यां जे इनॉग्रेशनाक जे येतात माझी घर ताजेर विस्तारान तुमकां तुमच्या मुखार दवरतले. नमस्कार. जे आमचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकरान सुरवातेक सांगलेलें आसा about the visit of the Grah Mantri of our country, Amit Shah ji. आणि एक
जेन्ना तो होम मिनिस्टर आसा टुडे द वे लॉ अँड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. लॉ अँड ऑर्डर म्हणटाय ती गोंयांत नाच, अँड इट कम्स ऑल्सो अंडर द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. आज जरी तो चयल्यार आनीक अमित शाहक आमी सांगपाक सोदता की गोंयांत एक पॅरालिसीस जालेली आसा. क्रायम्स जे वाडलेले आसा, रेप्स जे वाडलेले आसा, मर्डर ज्या पद्दतीन वाडटा, बायलांचेर जो अत्याचार जाता, भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाता, सिनियर सिटिझन्साचेर जो अत्याचार जाता, टुरिस्टांचेर जो अत्याचार जाता, इट इज अ फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ गोवा. हें जावपाचें कारण कित्याक लोकांक जें कॉन्फिडन्स पुलिसाचेर आसपाक जाय, दे हॅव लॉस्ट कॉन्फिडन्स. आनी हें गोंयांत घडटा बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेक्सस बिटवीन द पुलीस, बिटवीन द क्रिमिनल्स आनी द पॉलिटिशियन्स. I would like to make a very bold statement कि like a beehive, आज BJP has become a gunda hive, where gundas and local BJP politicians are housing and are housed together. Basically, सगळे एकमेकांक cling जाते, they cling to each other. Minister आणि politician आज गुंडाक राखता. आज गोंयांत चल्ल्या ती गुंडाराज आनीक गुंडा पडे आहाय हे जे पॉलिटिशियनाचे नेफेरियस जे पड एक्टिविटीज आहाय, खास करून तेंगेले क्रोनी मित्र पडे आहाय, तांकां प्रोटेक्ट करपाक ह्या गोंयांत गुंडागिरी चल्लेली आसा. वेदर टुमॉरो द स्टेट गव्हर्मेंट will name the mastermind who was responsible to attack Rama Kankonkar, the tribal social activist, this government needs to answer to the home minister and the home minister needs to answer to the state. ज्या पद्धतीन म्हाका दिसता उघड जालेले आसा, व्हेरी व्हेरी क्लियर की जे गुंडा जे पडे आहाय दे डिसाइड वेदर यू हॅव टू बी इन जेल or whether you have to be outside. आयच्या दिसा मंगुळी जे अटॅक जालो, वॉलंटरीली जे पड अटॅक जाले, हिस्ट्री शीटर वॉलंटरीली सरेंडर जाले. पुलीस टुडे have turned into spectators. Gundas choose when, where to surrender. आणि पुलीस मागीर तांकां परेड कोताय एज इफ दिस इज देअर कॅच, द प्राइज्ड कॅच. तेज्याहून कांय जायना, दे ऑल हॅव टू सरेंडर. ह्या पद्दतीन म्हाका दिसता लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन आमच्या राज्यांत फेल जालेली आसा. म्हादयचेर विस्तारांत म्हाका दिसता कॅप्टन उलयतलो, पूण सादारण the Home Minister had made a statement in a rally in Belgaum about how Madhai was compromised. Maka dista we need answers. Madhai is our lifeline. Anik the most critical assurance we need is on this particular statement ki or DPR withdraw zatlo kai kide. Kendra Sarkar of DPR withdraw kotlo kai kide. A clear assurance amka we require from the Home Minister. Then we need to tell him that Madhai belongs to Goa and no diversion will be viewed. म्हाका दिसता प्रॉमिसीस जरी तर केल्यो ज्या पद्दतीन टुडे दोनूय कास्तार आहा गोंयांत आनी कर्नाटकात चड कास्तार आहा. बिकॉज ऑफ दॅट यू आर नॉट इज Madhai सोल्ड इज अ बिग क्वेश्चन. आनीक निमणे म्हाका दिसता दोतोर कालूस आल्वारीस विल स्पीक ऑफ द मजे घर स्कीम, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज लिगलायझिंग वॉट इज इलिगली पॅक्ड as Majai Ghar scheme. We are not against the legalizing, but it will not stand in the court of law. In detail, Carlos Alvarez will speak about it, and these are the questions I believe that the state government and the Home Minister needs to answer. नमस्कार. जशें आमचे अध्यक्षान आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगला, होम मिनिस्टर गोंया येता ही बरी खबर काय कितें तें आमकां कळटलें. एज पर दी नॉर्म जेन्ना होम मिनिस्टर, इंडियेचो होम मिनिस्टर खंयच्याय स्टेटीन वेता म्हणजे इट इज एन एक्नॉलेजमेंट that there is a law and order problem in that state. हातून म्हाका दिसता होम मिनिस्टर एक्नॉलेज करता की
गोवा देर इज अ लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम. आम्ही सदांच म्हणत आयल्या ड्रग्स, रेप्स, मर्डर्स जे आमचे एलोपीन सांगलां बाब रामा काणकोणकाराचे, ज्या जाग्याचेर फाल्यां ताचो फंक्शन दवरला लागींच गोवा मेडिकल कॉलेज आसा. तुमी वेतले बाब रामा काणकोणकाराक पळोवपाक? हे आमी तुमकां क्वेश्चन विचारता. तुमी विचारतले, लोक सदां म्हणटा कोण तरी मंत्री इनवॉल्व आसा. तुमी विचारतले फाल्यां कोण आसा तो, आनी तो आसा जाल्यार तुमच्या स्टेजीर बसतलो तो? फाल्यां जेन्ना तुमी येतकूच आमी याद करूंक सोदता जशें एलोपीन म्हणा म्हादयचें जो 28 डिसेंबर 2022 DPR जो सायन केल्लो आनी जानेवारीन 2023 बेलगांव जेन्ना वत होम मिनिस्टर बेलगांव आयलो आनी ताणें सांगलें की आमची जी चेअरपर्सन आसा श्रीमती सोनिया गांधी, ताणें थंय सांगलें की 2007 तिणें डायवर्जन ऑफ म्हादय ओपोज केल्लें म्हण. हय, आमी गोंयकार खूब आभारी. आनी तूं डायवर्ट करपाक गेल्लो, आतां फाल्यां येवन तूं माफी मागता की हय आपणे मिस्टेक केली डायवर्ट करपाक, आमी ते चेंज करता. हे फाल्यां माफी मागपाक येता गोंयच्या लोकां कडेन? गोंयच्या लोकां कडेन माफी मागतलो की एक ट्रायबल लिडर सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जालो म्हण? तुमी माफी मागतले की डबल इंजीन सरकार तुमचो चलयता आसतना आयज गोंयांक ड्रग कॅपिटल, रेप कॅपिटल, मर्डर कॅपिटल करून दवरला तुमी? फाल्यां तूं कितें मुकूट घेवन येता, क्राऊन घेवन येता, एवॉर्ड दिता गोंयच्या सरकाराक क्रायम कॅपिटलाचो? हे सगळे प्रश्न गोंयकार ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाहाक विचारूंक सोदता. आनी लास्ट म्हळ्यार ताका एक रिक्वेस्ट करता, परते वेता तेन्ना ताणें प्रधानमंत्रीक विचारपाक जाय की जो स्पेशल स्टेटस प्रॉमिस केल्लो प्रधानमंत्रीन, लोक विचारताले गोंयचे लोक ताचे कितें जालें पळय ते. 11 वर्सां जालीं तुमकां आतां पावरान आसा. ते प्रॉमिस केल्ले पळय हांगा लागींच मेर्शे जेन्ना आयिल्लो तेन्ना स्पेशल स्टेटस दितले म्हण. मायनिंगाचे तर तुमी विसरलेच. मी हे प्रधानमंत्रीक विचारा, लोक विचारताले म्हण, याद करतात म्हण. गोंयकार विसरूंक नासली जे टायगर रिझर्वाचे जे आमचे एलोपीन सांगला, हायकोर्टान पासून सांगले टायगर रिझर्व डिक्लेअर करपाचे म्हण. तुम्ही पळय सुप्रीम कोर्टान आतां अपील केलां, ते आमच्या पयशांचे, लोकांच्या पयशांचे, टॅक्स पेयराचे पयशे जे तुम्ही एडवोकेटांक हायर करून फायट करता हाचेर तुम्ही उलोवपाचे. देव बरें करूं. फाल्यां व्हडलो प्रोग्राम आसा. आमचो देशाचो होम मिनिस्टर येता. म्हाजी घर स्कीम लॉन्च करपाक. ती म्हाजें घर कितें, गोंयचें सरकार इल्लिगल हावजीस आहात ते तांकां रेग्युलरायज करूंक दिता.
काँग्रेस पक्षान तुम आयकलें आमी इन असेंब्लीन रेग्युलरायझेशन करपाक अपोज केलें ना. आमी कितें अपोज केल्लो हो कायदो हाडलो तो कित्याक अपोज केल्लो कित्याक हो कायदो लोकां फोंडां घातलो आनी आमी मेनटेन करतात हें फकत इलेक्शनाचे जुमला. कित्याक इलेक्शनाचे जुमला म्हणटात आमी पयलें तुमी जाणात आमी असेंब्लीन उलयल्यात तेन्ना कायदो दाखयलो सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट दाखयलें. सुप्रीम कोर्ट कितें करून इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचे जजमेंट आफ्टर जजमेंट दितात. देखून केन्ना असलो कायदो हाडटात तेन्ना लोकांच्या फायद्याक कायदो हाडूंक जाय की कोर्टान गेले जाल्यार सस्टेन जातलो. नाजाल्यार कितें जातलें अशें करून हाडलो तो कायदो आमी अमेंडमेंट पासून मूव केल्ले सांगपाक की असले अमेंडमेंट घाल तूं ते कायद्यान पास जावपाक. कित्याक एक पाटी तसले अमेंडमेंट आयलो जाल्यार सगळे लोक साल्वार जावपाचे. आज तूं पळय लोक खुशेन एप्लिकेशन दितलो. एप्लिकेशन दीत तेन्ना चिंतू हांवें एक एप्लिकेशन केलें जाल्यार हांवें सांगलें जालें म्हजें घर इलिगल हांव बरोवन दिता म्हजें घर इलिगल म्हणून. हांव म्हजे घराचें जोक दितलो तुका फूल मेजरमेंट दितलो. हें सगळें इन्फॉर्मेशन सरकाराक आसतलो. कोण तुजे विरोध आहात तेन्ना सगळें इन्फॉर्मेशन तुजें काडलो आनी दोतलो. एक पाटी ही जजमेंट आयली हायकोर्टासून हो कायदो कोर्स जालो तें मटिरियल तेंगे हाती आसतलो डायरेक्ट तुगे घर डिमॉलिश करपाक. आयज पळय कितले कन्स्ट्रक्शन्स इल्लिगल आशिल्ले कितले कोमुनिदादीन एक्शन घेयल्लो. इतले वर्सां कित्याक एक्शन घेयलें ना. कित्याक सर्वेयर धाडूं जाय एक एकल्यागे घराचे जोक घेवपा जाय आनी तें कोत्त म्हणलोले सगल्यांगे दम गेलो आनी ते म्हणपाक लागले बाबा आमकां टायम ना पयशे ना आमकां मेशिनरी ना आनी सोडून दिले. हे लोक रावून उरले. पूण हे पाटी तुमी एप्लिकेशन दिवन तुमचे पांयाचे कोराडे मातले तेन्ना हें डेंजर तुमचें जातलें. सेकंड आमी दाखयलां हांवें एक विडियो काडलेलो आमचे चड कोण गोंयकाराक बेनिफीट फायदो ना. कित्याक ते कायद्यान एक कंडिशन घायला तुका कसलो वांटो आसा जाल्यार तुगे खंयचे भाटान आनी तूं जाणा आमचे गोंयकार दुसरे गांवांसून लायक पेड्डे गांवांसून आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले नाजाल्यार दुसरे सांखळेसून आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी आयले. अशें करून कितले आमचे गोंयकार एक गांवांसून दुसरे गांवांत गेले म्हूण तेंगे मूळ गांवांत तेंगे वांटो आसा तेंगे शेअर आहा तेंगे रायट आसा. असले आहा जाल्यार तुजें एप्लिकेशन करूंक जायना आनी तूं डिस्क्वॉलिफाय जात जाल्यार आनी केलें जाल्यार तूं वयल्यान 2 वर्सां जेली वयतलो. हें कायद्यान बरयलां आनी तुगे घर डिमॉलिश जातलें. म्हूण आमगे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो त्या प्रश्न चाललो. आतां इलेक्शन जुमला म्हूण आमी कित्याक म्हणलां तुमी हो कायदो सामको पळयलो जाल्यार आतां 4 तारखेसून स्टार्ट करतले. 4 तारखेसून ऑक्टोबराचे कायद्यान कितें म्हणलां तुका 6 म्हयने दितात एप्लिकेशन तुगे एप्लिकेशन फायल करपाक. आतां 6 म्हयने मागीर तो कोमुनिदादी धाडटलो आनी 6 म्हयन्यांनी तो डिसायड करतलो. मागीर तुका आनी एक अपील रायट आहा आनी तूं पळय ऑक्टोबर 6 म्हयने आनी आनी एक 6 म्हयने म्हणल्यार 1 वर्स जालें म्हणल्यार 2 ऑक्टोबर जालो. इतले एप्लिकेशन आहात तेन्ना तुगे डिसेंबराक पावतले. डिसेंबराक पावले म्हणल्यार इलेक्शनाक दारा लागीं पावले आनी मागीर म्हणटले आतां लोकांक सांगतले बाबा आमी तुका साल्वार करूंक सोदतात काँग्रेस आनी दुसरे पक्ष तुजेर एगेन्स्ट आहात आमी आमकां वोट करात आमी तुका साल्वार करतले नाजाल्यार ते सगळ्यांक तुमकां तुमगे घर मोडटले आनी तुमकां काबार करतले आनी अशें करून वोट बँक करपाक आनी वोट हाडपाक हे सगळें मांडणी तेंचे. आयज पासून मुख्यमंत्री कितें म्हणटा आमी तुमकां साल्वार करूंक सोदतात आमी तुमकां घर दिवपाक सोदतात सगळे दाखोवपाक सोदता आमी सगळे विरोध म्हूण तेंचेर आनी आमी एगेन्स्ट आहात म्हूण.
हे फोट्यो आमी कोणाचे विरोध ना, आमी पासून लोकांचे चिंततात, आमी लोकांचे पासून बरें चिंततात. म्हण तूं गाता तेन्ना तूं एक स्वीट पील दिता तेन्ना भितर वीक आहात तेन्ना अशें करून लोकांचें जातलें. सो दीस इज वाय आमी म्हणटात दॅट दीस हो कायदो हाडटात ते अँड वीच इज गोइंग टू बी प्रिसायडेड बाय अमित शाह, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, is going to be a recipe for disaster for these poor people who are especially those who will have their houses demolished by an act of the government. Question on the first topic that you had. तुम्ही म्हणले एक notice or some directive you have that is issued to all the. It is a WhatsApp message. It is a WhatsApp message which they are sending to their own people. It is issued by whom? That I think government has to find out now who is circulating this. कोणे ती केली मेसेज आणि कसले सरप्राईज गिफ्ट कसले. लाईक आमचे आमदार has explained माझी घर स्कीम इज नथिंग बट एन इलेक्शन स्टंट फॉर 2027. अमित शाह पळय फाल्यां जो येता ते 2027च्या इलेक्शनाची तयारी. ही हॅज एक्सप्लेन्ड व्हेरी इन डिटेल दॅट 6 महिने पयलीं आनी मागीर 6 महिने म्हणल्यार फुडलो ऑक्टोबर 2026 जाले. 2000 ऑक्टोबर 26 लोक जे एप्लिकेशनां दितली ती एप्लिकेशनां स्क्रुटिनी करपाक 2-3 महिने नाका. 2 महिने तुवें धरले जाल्यार डिसेंबर 2026 जाले. म्हणटा म्हणसर कोड ऑफ कंडक्ट घेतलो. वॉट वील हॅपन? BJP will have all the people in the state of Goa ज्यांची घरां इलिगल आसा. आनी ताणें सांगलें तशें की दीस दे वील यूज एज अ इलेक्शन टूल. तांकां धमकी दितले जर तर तुमी आमकां वोट मानना जाल्यार तुमचें घर वतलें. हें करून तांकां तो भंय घालून ज्या पद्दतीन हें BJPचें सरकार डिक्टेटोरियल पद्दतीन पळय चल्लां, this is nothing but an election stunt for 2027. This is very clear. This is absolutely clear. He has explained. He has put a video also on his social media. म्हाका दिसता हाजेर असेंब्लीनूय डिस्कशन जालें. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगलें की हे इल्लिगल पद्दतीक कशें ते यूज करून वोटरांक पळय भंय घालपाचो हो एक प्रयत्न चल्ला. ती मेसेज जी तुवें विचारली ती मेसेज वॉट्सॅपाचेर खुबश्या गोंयकारांक आयल्या. म्हजो प्रश्न इतलोच आसा की तातूंत तांणी सांगला की सरप्रायज गिफ्ट फॉर ऑल द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरांक मेळटलें. हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान जाहीर करचें. ते कितें सरप्रायज गिफ्ट? ते 15 लाख रुपया सांगिल्ले ते बीन फाल्यां मेळटले जाल्यार म्हणून सगळ्या गोंयकारांनी या मरे. 15 लाख रुपया जर फाल्यां अमित शाह वाडटा तर म्हाका दिसता सगळ्यांनी वचचें पडलें ना सगळ्या गोंयकारांनी. If it's a WhatsApp message, is it genuine message? तुमकां दिसता doubt? करचें इन्व्हेस्टिगेशन करचें. That is such. तांकां लोक हाडपाक जाय. सो तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक सांगता तुमी बाबा लोक हाडा, सरप्रायज गिफ्ट दिता. इट इज अ वे ऑफ एंटायसिंग देम. ना तुमकां कोणे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे कोणे मेंबरान सांगला काय म्हणटा हे थंयसानूच ती मेसेज आमकां धाडल्या. पळय अशें आमकां आपयतात. गाजर दिते ते Because गाजर. many people will end up there for the prize and they come to know it's a. It is not going to be prize. Surprise gift. It is dangling carrot. Carrot written carrot. सी आनी एक जे दोतोरान सांगला अबाउट सगलो डेटा हे पळय स्कीम ते काडटात ते डेटा कॅप्चर जातलो. EHN स्कीम काडलेली आसा. EHN तातूंत EHNान लोकांची कोणाची इलिगल घरां आसा ती तांचे कडेन आतां डेटा आसा सरकारा कडेन आनी ते ब्लॅकमेल करता. आनी ते पळय त्या दिसा काँग्रेस ऑफिसा फुडल्यान प्रोटेस्ट करपाक आयले. थंय फुडें महिला ह्या खातीर तांकां ब्लॅकमेल करून हाडटात प्रोटेस्टाक. दिस इज टू कॅप्चर द डेटा जशें दोतोरान सांगला अँड फायनली ब्लॅकमेल देम. दोतोर तुम्ही म्हजे घर येवजणेक सरसकट विरोध केलो पळय. आतां म्हजे घर येवजण तेतून 70 मोकाशांची घरांय नांवार जातले म्हणून सांगल्या. काँग्रेस सरकार इतले वर्सां सरकार आसले गोंयांत सगळ्यात लॉंगेस्ट सर्विंग CM 70चो आसलो पूण तेणें मोकाशी घरां नांवार करपा खातीर कांयच करूंक ना.
सो लोक म्हटले एटलीस्ट ह्या सरकारान निदान कितें तरी पावलां उखल्ले अशें म्हणपाक अरे एक सांग म्हाका, तो रिपोर्ट पड अगरवालान केल्लो तो सरकार कित्याक टेबल हें करिना? कित्याक नो ट्रान्सपेरन्सी इज देर? 2-3 वर्सां तो रिपोर्ट हावजान उलयलाय मरे, तो रिपोर्ट टेबल करचो मग. वॉट इज दिस गव्हर्मेंट हायडिंग? First of all, you are saying that the Congress did table the report that the BJP had done a thing by Mr. N.D. Agarwal, I think so, was the chairman of that committee. Then table it. Why are they hiding? Now I'll come to this. अरे BJP केला table कित्याक केलना? Why? What are they hiding? Why are they hiding? No, but regarding Mokaso houses, लोकांक एक खंय तरी एक होप दिसला. आता तो करेक्ट काय रॉंग हे तुम्ही सांगपाक शकता. सो ताचेर तुमचें कितें म्हणणें? Very clear. BJP सरकारा in charge केन्ना येयला? 2012. 2012 वर्सान प्रॉमिस करतात लोकांक कायदो हाडलो. 2012 वर्सान आतां 2025 कितली इतले वर्सां 12 वर्सां हें करपाक 15 वर्सां घेयले तांकां कायदो हाडपाक. Why they didn't bring in the first year? Why they didn't bring in the second term? Why they are now trying in the third term? At the verge of or the door when the election is coming, you must look at that. Second, the law I spoke about comunidad, but the law will apply equally relating to government land. Either government grant of government land cannot be done except by an auction. So you understanding? So if government land has to be given by an auction, regularization of illegal constructions on government land is actually never recognized happily by courts, because it is public property and the government is a custodian of the public property. So therefore कायदो हाडलो, लोकांक फटयलो, लोकांक फुलयलो, कित्याक बरें हाडलें म्हण. आतां इतल्या वर्सांनी काँग्रेस पक्षान कांय केलें ना, काँग्रेस सरकारान कांय केलें ना, आमी केलें, हें बेश्टें फोडींग. So please be aware that this is nothing but a smoke screen. It is only to fool the people. लोकांक आश्वासन दिवपाक तुमचे आमी कोत्तात, दुसऱ्या पक्षांनी दुसऱ्या सरकारान केन्ना केलें ना, ते कोण चालता. 3 हो तिसरो टर्म BJPचो. तेच पयलीं आनी एक पाटी पर्रीकराचो आशिल्लो. कितें जालो? 4 टर्म BJP आशिल्ले. You don't ask questions what 70 years back was not done. You have been here in the government so many times. Why did you not think of these people all this time? Why are you thinking only when the assembly election is going to come? ताजेर ना एकूच मिनट ताजेर सी म्हाका दिसता तुवें सारको वॅलीड प्रश्न विचारला. हांव तुमचे मिडिया कडेन एक मागतां, फाल्यां अमित शाह येता. म्हाका दिसता हे प्रश्न तुमी अमित शाह जर विचारत जाल्यार तुमी नॅशनल न्यूजाचेर येतले. आमच्या गोंयच्या जर्नलिजमाचे कापासदाद आमी दाखोवया. आतां सी N.D. अगरवाल विरोधी पक्ष फुडारी सांगलें N.D. अगरवालाचो रिपोर्ट आसा. हय, आतां हो रिपोर्ट केलो कोणें? तुमी म्हणटा BJPन केलो. जाल्यार BJP टेबल कित्याक करना? असोच BJPन 2012 काँग्रेसीचेर PAC रिपोर्ट म्हूण केल्लो 35,000 कोटीचो. तो फाल्यां अमित शाह हांव विचारता की ते 35,000 कोटी रुपये गेले खंय? BJPच्या वेबसायटीचेर वचून पळयात. 2011 मनोहर पर्रीकर, तेन्नाचो पार्टी प्रेसिडेंट नितीन गडकरी हाचें ऑफिशियल लेटर जें तांणी तेन्नाच्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाक बरयल्लें आजुनूय आसा. तातूंत क्लियर कट बरयला दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर. सो काय 7 BJP has given on the letterhead 7,000 crores if I am not wrong, and they have estimated that it might be 25,000 crores. फाल्यां हो दिगंबर कामत सुद्दां ते स्टेजीर आसतलो. हे विचारा ताका की ते 25 काय 35,000 कोटी खाले कोणे आनी ताका तूं केन्ना अरेस्ट करता? BJP लोकांक दिशाभूल करपाक अशे खुबशे रिपोर्ट करता. तेन्ना सांगलें कितें 35,000 कोटीचो स्कॅम जाला, आमचें सरकार आयलें की आमी पयशे हाडटा. मात 13 वर्सां जालीं, लोक विसरले. तशें सिमिलरली हो N.D. अगरवालाचो तांणी रिपोर्ट केला जस्ट लोकांक दाखोवपाक की आमी काम करतात. काम कांयच करचें ना. 3 वर्सां लागना तो रिपोर्ट हावजान टेबल करपाक 3 वर्सां लागता. सो म्हाका दिसता सत्तरेच्या लोकांक दिशाभूल जावचें न्ही. दीस इज अनादर इलेक्शन स्टंट. जशें मनोहर पर्रीकरान मायनींग स्कॅम म्हणून 35,000 कोटीचो केल्लो, ते सेम पद्दतीन तुमकां हें फटोवपाचें आसा. See, and this particular report ahlo, hejer ami Vidhansaban uletna sanglole, have you accepted the report or have you rejected the report? But these people have kept everything in silence.
whether the government should come clear ND Agarwal's report has been accepted or rejected. That is the main point. Why are you keeping it not transparent? म्हणजे balance केला बोड्या केला because of this election gimmick. So it all connects to that this is all a jumla. नाही आम्ही तुमच्या माध्यमांतल्यान हे प्रश्न घातल्या, खासदारान प्रश्न घातल्या, विरोधी पक्ष फुडारान घातल्या, आमदारान तर फाल्यां तो ती स्कीम जी लॉन्च करपाची येवपाचो आहा ताजे विस्तारान सांगला हे घाला मरे तुमी तांकां फाल्यां प्रश्न, हे गोंयकारांचे प्रश्न म्हूण सांगा, ताजेर कितें उत्तर दिता तें पळोवया, मागीर फुडली एक्शन घेवया. आनी आमी प्रोटेस्ट केले, फाल्यां तो म्हणटालो आपूण सांगपाक सोदतालो, आपूण गोंयकारां कडेन माफी मागूंक सोदतालो, म्हादेक लागून ते प्रोटेस्ट केले आनी आपणाक एलाव करूंक ना. पयलीं हे विचारा फाल्यां तांकां. The act or will know, it clearly says that they will unauthorized houses will be authorized. So difference is there, unauthorized and illegal. No, so you are saying illegal, but they have mentioned that unauthorized structures or houses will be authorized. How? You want to play with the legal jargon, and I will explain it how it works. What in your view is illegal and unauthorized? The difference? They will ask. They have asked for documents that electricity bill or something, and house should also be on survey. See, unauthorized is very simple. It's a larger term for the word illegal. Unauthorized is when A, it doesn't have ownership of the land. Unauthorized is because it doesn't have, if it has ownership, doesn't have consent of all co-owners. Unauthorized can also be because it has no permissions from the authorities concerned, like town planning, panchayat or municipality, and the conversion senate. This becomes the entire genus of the unauthorized species. So therefore, you look at unauthorized, it is a larger thing, because unauthorized can also be, I'm the owner of the land, but I did not take permissions because I was not getting the FAR, I was not getting the setbacks, so that it becomes unauthorized. Technically, it's also illegal, but it's unauthorized because it does not have the permissions. So once it becomes authorized, the provision you must read further that no other authority then will be able to take action, which means it becomes legal. तुम्ही याचे नाव डायरेक्ट कितें केलं? कोणाचे? हे म्हजें घर आसा पळय तितून कोमदादीचे लँड आसा. कॅप्टन तुजे मतदारसंघात एक मनीस आसा तेजे कमला वस्ती म्हणून आसा थंय जागोली जे हायट ऑफ इलिगल आनी एनक्रोचमेंट करून कोमदादीचे ताणें आपली बस्ती तयार केला आनी त्या बस्तीचेर आज तो व्हडलो मनीस जाला. काही दिसा पूर्वी ताणें एक स्टेडियमाचें उद्घाटन जालां ताजें कितें म्हणपाचें पळय जितली म्हाका म्हायती आसा जो पळय तो जागो तूं सांगता न्ही तो हायकोर्टान म्हाका दिसता हालींच ऑर्डर दिल्या. आतां ऑर्डर दिल्ली आसा फॉर आयडेंटिफायींग एंड डिमॉलिशन. सो त्या लोकांकूय त्रासान घाल्ले आसा. आनी तेच जेन्ना हांव म्हणटालो हेचे नंबर जे आतां दोतोरान सांगला तुवें बरो प्रश्न विचारलो की त्या घरांक जेन्ना इलेक्शन येवच्या फाटलें इलेक्शन येवच्या पयलीं 22 जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें म्हाका दिसता ऑगस्ट 21 कितें एक कायदो हाडलो आनी सांगलें की नोटिफिकेशन ईएचे नंबर दितले म्हूण तुमी सगळे फॉर्मां भरा आनी त्या फॉर्माचेर सारकें स्पश्ट करून बरयल्लें आसा आर यू द ओनर नो इफ नॉट हू इज द ओनर आनी सगळ्यांनी थंय बरयलें कोमनीदाद इज द ओनर. आपणाच्याच पांयार कुराडी मारपाक ह्या सरकारान ताका फोर्स केलो आनी थंय एक फोटो लावचो पडटालो त्या फॉर्मार असो स्लेट धरून इट इज इलिगल. ते हांवें सांगलां पळय ते हांगा प्रोटेस्ट करपाक आयिल्ले भाजपाचे पार्टीचे थंय एक महिला आशिल्ली तातूंतली एक महिला अशी रावल्या म्हजें घर इलिगल म्हूण ईएचे नंबर उमको. हे सिलिंडरा म्हणून सिलिंडर ना हांगा प्रोटेस्ट करपाक ते आमचो डिफेस केल्लो पळय ते दीस ते महिला कोण काय म्हणटा महिला तर येतले आतां सगळे चीज आय थिंक सो जिल्ला ऑर समथींग सिलिंडर. सो तांणी सगळ्या लोकांक गोंयकारांक फसयले ते कोणे ईएच्यान पळय ते भरून ना फोन ते बाबडे सेव जाले. आतां हांगा तेच तशें दोतोरान सांगलां
बरोवन दितले कित्याक तांचे कडेन डेटा ना. आतां डेटा दितले घेतले आनी म्हणटले पळय हो डेटा आसा तुवें बरोवन दिला तुजें घर इलिगल. आणि लास्ट आयकींग 2016 हेच BJP सरकारान रेग्युलरायझेशन एक्ट ऑफ अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन हाडलेलो. तेन्ना आमंत्रण दिल्ले सगळे लोकांक तुमी रेग्युलरायज करात आणि 10,000 रुपये एकल्याक गेलो. 8,000 आणि 300 कितें एप्लिकेशन येयल्ले. 10,000 इंटू 8,000 8 कोटी आणि 30 लाख कितें जाले. कितें जालें ते एप्लिकेशनाचे कितले रेग्युलरायज जाले कोण खायले ते पयशे. आणि एकल्यांनी आर्किटेक्ट इंजिनियर काडून प्लॅन काडून सगळें करून सर्वे करून डॉक्युमेंट घालून लायले आनी सगळे गेले झिरो. समजून हांव कित्याक म्हणटा हें सगळें दाखोवपाक फोटोवपाक कितें इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना 2016 2017 इलेक्शन जालें. आतां 2025 27 जानेवारी आमगे इलेक्शन जातलें म्हणल्यार 26 काबार जालें 27 इलेक्शन जातलें. टायमींग पळय. फाल्यां अरविंद केजरीवाल सुद्दां जो आपाचो कन्वेनर आहा तो सुद्दां येता. म्हाका 4 वर्सां जालीं तुमचो अजून कोण नॅशनल लिडरान गोंयांत येवंक ना. सो तो आतां येवपाचो विना तुमचो कोण. आमचे नॅशनल लिडर रेग्युलर येत असता मरे. कितले आयले मरे तुमचे मुखार कितले नॅशनल लिडरांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना न्हू. सो अरविंद केजरीवाल कितें म्हाका अमित शाह मेळपा येता. अमित शाह मिटींग आहा तांचो कितें प्रोग्राम आसा. अरविंद केजरीवालान आतां एक जस्ट ट्वीट केला आणि म्हणाले की गोंयांत कितें इलिगॅलिटी चलता ते काँग्रेस आणि BJP च्या गुंडाराज चालता म्हणून त्यांनी ट्वीट केलेला भाजप आणि काँग्रेसच्या युतीचं. असं म्हणून त्यांनी ट्वीट केला. सरकार कोणाचें आहा. काँग्रेसी सरकार आहा. 13 वर्सां जाली BJP गव्हर्मेंट आहा मरे. सो अरविंद केजरीवालाक मातशें तुमी सांगा की गेल्ली 13 वर्सां गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आहा. काँग्रेसी सरकार 2012 7 ते 12 आहलें न्ही. एज फॉर माय इन्फॉर्मेशन वॉट आय रिमेंबर इज फ्रॉम 7 to 12 काँग्रेसी गव्हर्मेंट आशिल्लें. सो हांवें वाचून आतां तो ट्वीट बट इफ ही सेईंग I don't know what he's referring to. Alliance would land. Why the आप party targeting Congress future? आम आदमी पार्टी काँग्रेस. न्ही म्हाका दिसता आयचो फोकस आमी डायवर्ट करूया नाका. एनीवेज हांवें जाल्यार तें पळोवना. वी वील सी इट इन डिटेल एंड देन वी कॅन रिएक्ट ऑन दॅट. टुडे मेन फोकस इज फाल्यां देशाचो गृह मंत्री गोंयांत येता. कित्याक येता. ह्या ह्या राज्याच्या जी जनता आसा तांकां 2027 जें इलेक्शन येता त्या इलेक्शनाक वोट गॅल्वनायज करपाचें हें एक षडयंत्र. आमची गोंयकारां कडेन इतलीच मागणी आसा. दोतोरान सांगलें तशें की अनऑथोरायज स्ट्रक्चराक जेन्ना ह्या सरकारान बील हाडिल्लें ती 8,300 एप्लिकेशनाचें आजून कांय जावं ना. तांणी आतां थंय फाल्यां गर्दी दाखोवपाक सांगलां सरप्रायज गिफ्ट मेळटलें सेल्फ हेल्प ग्रुपाक. तें म्हाका दिसता आज सांजचे मेरेन रात मेरेन भारतीय जनता पार्टीन सांगचें ती सरप्रायज गिफ्ट कितें. कित्याक वाय ओन्ली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. जर तर सरप्रायज गिफ्ट ते 15 लाख रुपया दिवपाचे आहा ते सगळे गोंयच्या जनतेक मेळपा जाय न्ही. कित्याक तांच्याच प्रधानमंत्रीन सांगिल्लें 15 लाख रुपया दितलो. आनी मेन जी म्हजी घर स्कीम जी आसा म्हाका दिसता लोकांनी हाका बळी पडचें न्ही. वी वॉन्ट दॅट लोकांची जी घरां आसा ती करेक्ट लिगल वेन ती जावपाक जाय. हातून खूब लुपोल आसा आनी व्हिडियोय काडला एसेंब्लीनी आमी मांडला. आनी ज्या पद्दतीन 6 म्हयने आनी मागीर 6 म्हयने हें फक्त प्रायमा फेसी अशें दिसता की हो एक इलेक्शन स्टंट. तुमचे ते तुम्ही मेन्शन केलेले रोड जे एडॉक जे कॉन्ट्रॅक्ट दिले ना आतां पळय ना मातशें तुम्ही म्हणले ऑल्सो यू सेड एट द एंड दॅट BJP should go on toward Goa and build this ad-hoc roads everywhere. तुमकां दिसता लायक they should keep on inviting national leaders all over. ना आतां पयर गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री पणजे मार्केटान गेलो. कित्याक गेलो की आमी GST देंवयली आनी म्हणून तो सगळ्यांक ते लाडू वाटत गेलो. एक पणजेच्या खऱ्या निश्ठावन गोंयकारान ताका तोंडार सांगलें की तुमी काबार केले म्हणून आमकां GST हाडून आमी काबार. सो फाल्यां अमित शाह येता. मुख्यमंत्र्यान मातसो ताका प्रत्येक घरान व्हरचो आनी पळय 4% इलेक्ट्रिसिटी तांणी दर वाड आतां ऑक्टोबरान केल्या ती वचून तांकां सांगचें की हें तुमकां आमी दिवाळेक गिफ्ट दिलां
ह्या प्रत्येक सामान्य बारीक गरीब गोंयकारांक आमी 4% इलेक्ट्रिसिटी वाडयल्या आनी तुमकां फोंडान घातल्या. हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान करचें. दुसरें हांवें रस्त्याचें कित्याक काडलां, कित्याक जेन्ना आमी तुमी पळयता एवरी पावस आयलो किंवा एवरी रस्ते पिड्यार जाले की मुख्यमंत्री फक्त डेडलायन दिता 24 वरान जातले. चवथीक ताणें 48 वरान करता म्हण सांगिल्लें मरे, सांगू ना तुमकां ताणें पांयां पडून बीन सांगिल्लें मरे 48 वरान सगळे रस्ते चकाचक जातले म्हण. खड्ड्या काढून आता कितें केलें? आतां त्याच खड्ड्याक खड्डो भोंवता गोंयभर ताणें आतां PWD मंत्री केला. सो आज गोंयची जनता ही सारकी रस्त्याक लागून पिडीत जाल्ली आहा. प्रत्येक गोंयकार आज इंटेरियर भागान रस्ते सारके ना. ह्या सरकाराच्यान कितें करपा जायना. सो हांवें एक फॉर्मुला सांगला. जो प्रश्न आमी विचारिल्लो पळय की ह्या सरकारान ह्या 4 कॉन्ट्रॅक्टराक अंडर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तांचे कडल्यान होम मिनिस्टराच्या विजिटाच्या नांवार चकचकीत हॉटफिक्स घालून घेतले. सो म्हाका दिसता होम मिनिस्टर आतां सांगचें की गोंयान जितले रस्ते पाड जाल्या ते आपल्या नांवाचेर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड सगळे करचे. हें सोल्युशन दिलें तुका. आनी रामा काणकोणकाराक विजीट करचो, ते लागींच आसा हॉस्पिटल. तुम्ही आता टॉपिक काढला रामाचो न्ही. रामान म्हाका दिसता स्टेटमेंट दिलें, बट एज पर थोडे मिडियान हें केलां की ताणें कोणाच्या मंत्र्याचें बी नांव घेवना आनी तुमी म्हणटाले की हेतून मंत्री इन्वॉल्व आसा. सो हांव तेच उतर विचारतालो, पर्रीकार जेन्ना ऑपोजिशन लिडर तो डायरेक्ट नांवां घेवन उलयतालो काँग्रेसीच्या मंत्र्यांची. तुमी कित्याक डायरेक्ट नांवां घेवन उलयना? काय तुमचे कडेन प्रूफ ना आनी बेश्टेच तुमी बाण मारता? तो नांवां बिवां घेतालो म्हूण जशें ताणें सांगलां 35,000चे आयज पासून कोटीचे सॉल्व जावना, तर नांवां घेत जाल्यार हें सॉल्व जावचें ना. मातशें पुलिसाकूय मातशें दिवया, बाबा सॉल्व करा ही मिस्ट्री. तू रामान सांगितलं नाव गेलं ना म्हणून आता सांगला ताणें आयज स्टेटमेंट दिलें तुमचे सोर्सीस काढा. जर नांव मंत्र्याचें नाव घेतलेलें जाल्यार ना इतल्यान तू उलयला रामा कडेन तुवें उलयला आमी उलोवना. पळय आमी डायवर्ट करचे न्ही. फाल्यां ताका सांगा मातसो, आमी ताका एक एडवायस दिता. लागींच आसा गोवा मेडिकल कॉलेज, मातसो टायम घेवन ताका विजीट करचो. रवींद्र तुमी त्या दिसा सीएमाक मेळपाक गेल्ले पळय रामाच्या इशुवाचेर आनी व्हडलो मोर्चा प्रोटेस्ट जाला हांगा. त्या दिसा सीएमान 24 वरांक सगळे अपडेट दितले म्हणले तेजे मेडिकल हेल्थाचे बद्दल आनी पुलिसांचो मेळ्ळा तेजे अपडेट. ना सी वन थिंग वॉज व्हेरी क्लियर. दिस मुवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द एक्टिविस्ट. And we said whatever we were there not as a political party, as Goenkars. So the activists have decided to take this all over the state of Goa. Whatever call the activists will take, we are behind them. Let us not politicize it. We are there with them. Whatever call the activists take. When Chief Minister said 10 people were out, we stayed behind. We said let the activists go ahead first. So whatever call the activists take, let us not hijack this. This is in the interest of the Goenkar. This is not a political link. This is something that every Goenkara hai lagta. Whatever call the activists will take, we will be behind it. तो केन्ना जावचो ना ते पयलें सांगलो मरे भायर सोन जावपा जालो केन्ना. बरें, थँक्यू.